cancer. आणि किती जाता सगळी breast, all the breasts are not nice and round. They are all up and down. You know? There is fat inside the breast, so it is not a very smooth structure. So if you examine your breast every month after your periods, you will come to know any lumpiness and all, and you will know that this is not cancer. This is not a strange lump. This is normal. Akasmat, after 6 months, if you examine once, you will not know, and then you run to a doctor thinking that any other lump is cancer. And most of the lumps in the breast are not cancer. That also has to be stressed upon, because log bita that it is cancer. You know, 90% of the lumps will not be cancer. But unless you examine your own breast every month, you will not come to know whether that this is normal or abnormal. माझा डॉक्टर जुडी तुम्ही एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगल्या की सारखे सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय की 90%च्या वेळार जर तुमच्या स्तनान एखादी गाठ कशी किंवा एखादे स्वेलिंग म्हणजे सूज आशिल्ले अशें जाल्यार ते कॅन्सर आसतलें अशें म्हणून न्हय. दुर्दैवान अशी गजाल आसा ज्या लोकांक भंय दिसपाक जावं तांकां दिसना ती सुशेगाद बसून रावतात आनी जांकां कांयच जावना ते लोक दे जस्ट म्हणजे दे आर पॅनिकी अबाउट इट. समटायम्स कशें आहा तुवें सोनोग्राफी केली न्ही, बिकॉज यंगर जनरेशन आहा न्ही, लेस देन 40s, मेमोग्राफी मे नॉट बी अ व्हेरी गुड investigation because thick breast असता आणि your judgment may not be correct in interpretation of that. So normally आम्ही सोनोग्राफी कर म्हणतात. सोनोग्राफीचो एक साइड इफेक्ट आहा की इट विल डिटेक्ट अननेसेसरी सिस्ट बिस्ट बाकीचे सगळे बारीक सिस्ट आहा खंय बारीक फायब्रोइडिनोमा आहा हे तुका रोखडे मेळटले. रिपोर्टाचेर आयले न्ही सिस्ट आहा हांगा एक सिस्ट आहा 2 millimeters, actually 2 millimeters, 3 millimeters, पण that 2 millimeters is sufficient to give बायलेक टेन्शन. आणि बायलेंचे तुमकां खबर आसा तांचे एकदा तकलेन गेले न्ही, दोतोर हेजी कितें करूया हाजी कितें करूया, हे 10 आतां सिस्ट आहा ते 10 सिस्ट म्हणून खंय म्हणून काडूंक वतलो तो, आनी वी नो दॅट दे विल नेवर बिकम मॅलिग्नंट. सो तरी आसतना तांचो एक टेन्शन येता. सो यू हॅव टू एडवायज पेशंट्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू तांचे मेंटल स्टेटस ऑल्सो. ओगी आपल्या आनी तांकां आयज करूया सोनोग्राफी, परत 6 म्हयन्यांनी येतली, आतां करूं परत सोनोग्राफी, ते वाडला जाल्यार पळोवया न्ही. म्हणजे एक I understand that anxiety is there, but I think this anxiety has helped in early diagnosis. Actually, I remember I must be in practice now in 25 years. I am completing more than 25 years in cancer surgery. आम्ही जेन्ना हांगा प्रॅक्टीस आयली तेन्ना न्ही स्टेज 3 and 4 मेळटाले, केन्ना स्टेज 1 and 2 असो पळयलो याद सुद्दां जायना. फर्स्ट 10-15 years, but last 10 years we have seen there is a shift. Lot of patients are coming in very early, and आता असे येतात की मायक्रो कॅल्सिफिकेशन घेऊन येतात, where you can feel nothing and mammography shows there is some calcification. Then you have to take out that part and do the mammography again. You know, it is like in that stage, stage 1 च्या पहिली, which is I feel a very good, and haka I feel media and other fellows are extremely important in sending this message down. फक्त लिटल बिट एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन जाता लोकांक, मातसो भंय दिसता, सायकोलॉजिकली टेन्शन येता, बट आय थिंक इट इज इन द टर्न इट हॅज हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस, एंड वी हॅव सीन बेटर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ अर्ली. खर्चूय कमी तुका, सो दॅट बिकॉज लेटर जसो डायग्नोस जालो की किमोथेरपी हे ते तुका एक्सपेन्सिव्ह जाता. म्हणजे म्हाका दिसता जशें डॉक्टर ज्युटीदान सांगला आनी डॉक्टर शमेलान सांगलें पण बेसिकली स्तनाचो कॅन्सर ही गजाल जेन्ना बायल मनीस स्वता पासून आपूण तपासपाक सुरू करता थंयच्यान सुरवात जावपाक जाय, हो पयलो गजाल. जशें तुमी सांगलें तशें लोकांच्या मध्ये एक अवेरनेस जाला, एक जागृतकाय आसा, पण तेच म्हणजे जांकां हाचे विशीं खरेंच निकड आसा ते लोक मातशें म्हणजे स्वस्थात रावले अशें म्हणटात की दुर्लक्ष करता. तरी सुद्दां ती बायल खंयच्याय वाठारांतली आसूं, गरीब हातूंतली आसूं, श्रीमंत आसूं, जशें तुमी म्हटलें की मेट्रोंतली आसूं किंवा विलेजींतली आसूं, खंयच्याय बायल मनशाक स्तन हो एक आपल्या स्त्रीत्वाचे दागिनो किंवा स्त्रीत्वाचे जाणीव दिवपी ऑर्गन अशी एक भावना प्रत्येक बायल मनशान आसतातूच. आणि त्या खातीर एखाद्या वेळ म्हणजे शी विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्रेस्ट कॅन्सर, बट शी मे एक्सेप्ट ओवेरियन कॅन्सर. शी मे नॉट म्हणजे तिका आपल्याक आपूण मरतली हाचें दुख्ख कमी आसतलें, पण आपल्याक स्तनाक काय जावपाक जायना. दिस इज ऑल्सो अ फॅक्ट. करेक्ट. लॉट ऑफ पीपल कम बायलां करेक्ट म्हणटा मेमोग्राफी कर, म्हणजे कितें अल्ट्रासाउंड एबडोमेन नाका तो कितें म्हणटा ते ओवरीचे ते मागीर पळय, पयलीं मेमोग्राफी पयली हे ब्रेस्ट पळया. म्हणजे आय हॅव माय व्हेरी क्लोज ती म्हणटा बाकीच्यांनी सगळें ते करूंक पळोवनाका, फक्त ब्रेस्टाचे कितें आहा जाल्यार सांग आपल्याक. करेक्ट. So it means that psyche is there. Actually, breast is such an organ which is outside. It's an external organ, and we feel it almost twice, thrice a day. Our hands touch it whilst dressing up or having a bath. So it is available for self breast examinations, available for clinical breast examination. So these are the two things you have to stress upon a lot, rather than mammography or anything else. Of course, it is. I'm not saying that you have to rule out, but this is a thing, and yet it being such an external organ, yet it creates so much of anxiety and suffering and pain. And we are thinking of BRCA1 and BRCA2. Yes. Much BRCA, and most you know how the patients, cost is? It's very expensive. $60,000 to $70,000 to do that test.
अच्छा. तातूंत It's जो अर्धो not for the treatment general आहे, public. 90% the treatment general जातलो public. सगळं जालें जाल्यार फुडें. And even if you तेच do जालें. that, even if you do that, the Correct. further mastectomy and reconstruction is also a huge cost. आणि रिकन्स्ट्रक्शन ऑल्सो ते सारकें जावपाक जाय. हय. आता तिचे ते सारकें जालें बिकॉज देर मे बी द Yeah, it's a बेस्ट ऑफ celebrity. फॅसिलिटीज ते सारकें जावना मदीं ते सेलेस्टीक leak मटेरियल जालें. लीक leak जालें जालें. आनी ब्रेस्ट गोज आउट ऑफ शेप हांगा पकरींग जालें हांगा पकरींग जालें देन फूल कॉन्सेप्ट जो आहा न्ही बरोबर. तोच वतलो तुजो. आणि ऍक्च्युअली तशें पळोवपाक गेल्यार दिस इज क्वायट अर्ली स्टेज टू कमेंट ऑल्सो बिकॉज वी हॅव टू सी एट द टाइम कमिंग Highest हाऊ इट number इज of गोइंग टू studies- प्रोग्रेस. Yeah. highest number of And studies doing is 100 patients. mastectomy doesn't mean 100% that she will not get breast cancer. Yeah, all at Barabar. risk tissue cannot be removed. Near the nipples there is some tissue, near the armpits and the axilla there tissue urta, chest wall and tissue urta. She can still develop breast cancer. बरोबर. दुसरी गोष्ट But that is has brought this awareness. Yeah. In the end, Yeah. हे discussion जावप, हे लोकांकडे पावप through बरोबर. media हाचेर विचार मंथन is जावप important. is important. And they should understand that yes, this can be done. Yeah. See, and आम्ही सांगता न्ही पेशंटाक केन्ना when we explain, we have to give them idea. Yeah. This is the option. Yeah. आम्ही आता सांगता total removal of breast is possible with primary reconstruction also is possible. बरोबर. पयलीं हाका कोणूच रेडी नासता. हा. मागीर पळोवया म्हणटा पयलीं हें काडून हा, हा. हें जालें तुका नॉट इवन 1% ऑफ द लेडीज कम बॅक फॉर सेकंडरी रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे तुका बाबा सायलास्टीक घालुया मागीर majority मागीर of them after 2 will not years, come. through the pain. 2 वर्सां जालीं न्ही हा. तुवें तुका सजेशन दिलें आतां प्लास्टीक सर्जरी करूंक मेळटा वी कॅन हॅव ट्रॅम्प फ्लॅप करूंक मेळटा किंवा लॅटिस्मस डोर फ्लॅप करूंक मेळटा सायलास्टीक फ्लॅप करूंक यू कॅन हॅव दॅट माउंट बरोबर. ओके यू कॅन हॅव आनी टाटूईंग बी करून निपल बिपल एवरीथिंग दे डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब नाव प्लास्टीक सर्जन हा. but not even 1% are ready for reconstruction of the societies and this is not our Goan data, this is for Bangalore, Bombay and other things म्हणजे मेट्रो सिटीन सुद्धा Metro city. where there is so much of higher this हे आमचे level of people Yeah. still they are not ready so तुवें सुरवातीकूच तांकां जर कन्सर्न दिसलो आनी जर त्याच सिटिंगाक जर केलें दे आर लिटल बीट दे मे डू इट बरोबर. पण त्या वेळार ते व्हडली सर्जरी जाता पळय ही सर्जरी आसता हे आसता मागीर किमोथेरपी आसता सो पीपल आर सायकोलॉजिकली नॉट प्रिपेर्ड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एट द फर्स्ट सिटिंगा खातीर बरोबर. पण मजा पळय म्हणजे इन्स्पायट ऑफ यू टेलिंग हिम हर Yeah. टू गिविंग ऑप्शन बरोबर. की कोरिया म्हणल्यार ती रेडी नासता करेक्ट. but maybe over a period of time this will change as the things have changed we are seeing the changes occurring बरोबर. maybe over a period of time this will change मस्त डॉक्टर शर्मिला एक गोष्ट महत्वाची म्हणजे जेन्ना आता हो जो बदलतो काळ आसा तातूंत म्हणजे लॉट ऑफ न्यूअर मॉडेलिटीज इवन म्हणजे ब्रेस्ट म्हणजे रिकन्स्ट्रक्शन म्हणा कन्झर्वेशन ऑफ ब्रेस्ट म्हणा किंवा नव्यो मॉडेलिटीज ऑफ ट्रिटमेंट टार्गेटेड ड्रग थेरपी किंवा ह्यो सगळो अप्रोच घेऊन जेन्ना आमी हळूहळू फुडें वता आय एम नॉट सेईंग एवरीवेअर इट इज पॉसिबल बट ॲटलिस्ट म्हणजे दोज हू कॅन अफोर्ड टू आणि खुबशे सेंटर आज ही इंडियन म्हणजे भारता सारख्या देशांत सुद्धा ह्यो खुबशे फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा अशा वेळार जर आमी बदलतो दृश्टिकोन बायलांचो ह्या दुयेंसा कडेन पळोवपाचो जाल्यार वॉट इज युअर ऑब्जर्वेशन कारण तुमी समाजान ज्या लोकां बरोबर कार्य करतात तांच्या मदीं तुमकां कितें फरक दिसून आयला इज देर एनी चेंज अँड इफ इट इज देन हाव इट इज गोईंग अहेड Change म्हणपाक in Goa it is changing. Yeah. People's mentality of looking towards this disease is definitely changing. बरोबर. And another thing is this is not a disease of a privileged few. It is a disease of masses. So when such subject comes in fore, ki BRCA1, BRCA2, mutant gene, this, that, all that comes in fore, everybody gets anxious, everybody gets excited, oh, we should do this or we should do that. But this particular option is available to a very few people. बरोबर. Okay, so as Dr. Judith said, it's very important that we focus ourselves on breast awareness or Correct. breast health. Yeah. Okay, आमच्या समाजान कितें आसा when the diagnosis comes through to a patient की बाबा तुका breast cancer आहा any cancer आसा cancer per se they don't want to tell anybody. बरोबर. They don't want to tell. They don't want to disclose this thing to even their nearest relatives. Yeah. Okay. Aka sang naka, taka sang naka, asha jata. So when something like this comes up, ki your daughter or your siblings have to go through a genetic testing and all, I think that will take a long time for our society or our setup to digest this fact that fine, with genetic testing you come to know that you have a mutant gene or not, and what are the steps to be taken further. So we have a long way to go. बरोबर. In our but they setup. deal with even after surgery the psychological impact is heavy बरोबर. it is not easy to It is not digest easy. all this chemotherapy and It all is not. बरोबर. I have seen people ते म्हजे कडेन म्हजे पेशंट न्ही ते म्हज्या लागीं सुद्दां येना फंक्शनाक इफ दे मीट मी इन अ फंक्शन दे डोंट कम नियर मी ऑल्सो ते म्हणटा तुका पळयतकर आपल्याक वॉमिटींग जाता म्हणून इतके किमोथेरपीचे सायड इफेक्ट आसता ते म्हज्या घरा कडसून वताना बस गेली ते घर दिसलें न्ही दे वॉमिट They don't want to complete also all the 6 cycles. सो They यू नो think इतके they want सायकोलॉजिकल टेंशन इज 2 हेवी cycles and मागीर बंद करप. केस वता It is a, तांचे. it's a whole process. They complete करपा जाय. सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट आसता No, and when the impact of losing hair is so big, you can imagine just doing prophylactic mastectomy. Yeah. It's going to take a long time. In spite for of our giving her people. now, Yeah. they have got a
ब्रास बीज असता सारखे म्हणजे Mastectomy, बीज सारखे bras, mastectomy, bras they give everything काउन्सिलिंग करता बट इन स्पाइट ऑफ दॅट नॅचरल जे फील असता न्ही तुका दॅट इज आणि सायकोलॉजिकल सायक इज टोटली डिफरंट. There are patients who don't even look at their scars in the mirror. बरोबर. कारण म्हणजे बेसिकली दे कॅनॉट फेस म्हणजे तांकां करेज जाना की फेस करपाक की आपण स्वतःचेच म्हणजे ते तांकां जे त्याची कल्पनेच्या भायर असतात ते म्हणजे इट इज बियॉन्ड देअर एबिलिटी टू डायजेस्ट अँड एक्सेप्ट की आपला some patient there is many a of them edema with हात बीज lumps, सुचतात. they will not go to a doctor thinking that the fear that it may be diagnosed as breast cancer, you know. करेक्ट. They don't want to go through the whole process of surgery and they know about it. They have that inkling in their head, but Yeah, even if their mammography is positive, they don't go to the doctor. करेक्ट. म्हणजे हांगा एक दोन गोष्टी सामक्यो महत्वाच्यो आसा. एक म्हणजे डॉक्टर ज्योती तुम्ही सांगला तशेपणे की खूपशे फावटी कॅन्सर आसतलो आणि कॅन्सराचे फुडल्यो ज्यो सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स विल टेक प्लेस हे सगळे तांकां अवॉइड करपा खातीर दे प्रिफर आसूं येता म्हणून दे गिव अप सरेंडर म्हणून येता. किंवा ज्या लोकांक खरे गरज असता ते लोक तसेच रावता आणि ज्यांका खरे तितकीच जशें तुम्ही सांगला डॉक्टर शेखरान की ल्हान सुद्धा खरे तरी जेन्ना सोनो मॅमोग्राफीचे डिटेक्ट होता ताचे विशीं दे आर व्हेरी पॅनिक की ना ते आणि एक असतं त्यांचे दे वॉन्ट टू डिले अननेसेसरी ना हे साधे असतले म्हणजे आपली तकलीफ आपणच वतले मग. मागीर गुगलाचेर वतली थोडी आणि आमची Correct. बायलां I was about to आहात ask अति you. शिक्षित म्हणजे बायलां आहा न्ही आय फायंड मोर डेंजरस. करेक्ट. चड शिक्षण जालें न्ही की ताजो अनयुजुअल तुम्ही एडवांटेज घेता. गुगलाचेर वतली हांगा म्हणटा सॉल्व्स म्हणटा ते म्हणटले न्ही 90% विल बिनायन बिनायन ते चल जालें आपण दोतोराकडे कित्याक तशें घरा कडेन गेले तोंडाला बायोप्सी कर हे कर ते कर चल आनी कटकटी नाका. बट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शिरगांवची जात्रा कोणाची साखरपुडो कोणाची लग्न 16 सोमार हे 16 सोमार बी आमकां म्हणजे आमच्या आवयच्याच आसा म्हणटा आय नो दॅट 16 सोमार बी हे जाय तो म्हणसर रावतात ती दे नो दे हॅव प्रॉब्लेम. बरोबर. म्हणजे एटलीस्ट 6 म्हयने तांकां खबर आसा की आपल्याक प्रॉब्लेम आसा अशें न्ही का नो लेडी इज देर हू डजंट हॅव फिलींग दॅट आपल्याक कांय भितर ना हे खबर ना म्हणून सगळ्यांक तूं विचारल्यार सांगतले शी विल ऑल्सो एग्री विथ मी ना आपल्याक खबर आसा म्हणून पण सांगतना गाव ना 15 दिसूच लागले म्हणटा. They all know that, but they mental fear एक असतं. But I want to send a very good. You are the center of the family. The mother is center. See, if the father is sick, the mother can take care of the full family, including father. बरोबर. ते घरान हॉस्पिटलान वच ताची काळजी घे घरा कडेन जेवण कर भुरग्यांचे कपडे घाल तांकां शाळेन धाड. This all is possible if father is sick. If mother is sick, the full house is in shambles. And with this nuclear type of family, you don't have anybody to fall back on. भुरगीं खंय शिकता ही बापायक कांय खबर नासता ती कसली कपडे घालता तो कितें घालता टाय आसता काय ना तो सुद्धा खबर नासता. सो फॉर दीस द मदर हॅज टू बी अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ द फॅमिली अँड शी शूड टेक केअर ऑफ हर हेल्थ मॅक्झिमम. प्लस शी शूड नो हाऊ टू टेक केअर ऑफ अदर्स. म्हणजे जेवण कशें करप तातूंत खंयचें तेल वापरल्यार आपलो घोव बरो उरूंक शकता खंयचें तेल घाल्यार भुरग्यांक ती जंक फूड न दिवप. सो इफ आय थिंक शी कॅन बी अ फोकस म्हणजे मल्टीटास्किंग ओनली शी कॅन डू. म्हणजे बेसिकली एखादो दादलो मनीस तुम्ही सांगला तो कामाक वता जोडटा पयशे हाडटा बट अपार्ट फ्रॉम हिम ऑल जे family revolves around mother. So her health has to be a priority. बरोबर. And that's why I feel that she should come to doctor urgent early diagnosis and give total cure as far as possible rather than just extending the life. बरोबर. Extending life has no म्हाका दिसता कार्यावळ खरीच खूप रंजक. ह्या विशयाचेर आमच्यान अजूनही कितकोसो वेळ उलोव येता आणि तुमच्या सारखे तज्ञ लोक असताना हो विषय नक्कीच फुडें व्हरूं येता. पण वेळेचे भान दवरून ही कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं आमी इतकेच म्हणू शकता की जशें डॉक्टरान सांगलें की बायल मनीस म्हणजे जिचे हाती पाळण्याची दोरी ती जग उद्धारी हो जो कन्सेप्ट आसा ही जी आमची म्हण आसा ती सामकी यथार्थ प्रत्येक शब्दांनी लागू आसा. तेन्ना प्रत्येक बायल मनशान स्वताची काळजी घेवची. जो दादलो मनीस तिका सपोर्ट सिस्टम आसा तांची जबाबदारी नैतीक जबाबदारी तिका मोरल सपोर्ट तिका सायकोलॉजिकल सपोर्ट आणि बाकीचे सगळे ताका जे एवेन्यूज आसा ते उपलब्ध करून दिवप. कारण हो जो सगळो समाज आसा तो एका स्त्री भोवती आनी बायल भोवतीच केंद्रीत जाल्लो आसता आणि ही तिची व्यापक भूमिका सगळ्यांनी मानून घेवप खूप गरजेचें. तेन्नाच आमकां बायलचें महत्व कळटलें आणि सगळ्या अर्थान आमी एक समाज सुदृढ समाज फुडें येतलो. दोतोर मुद्दाम तुम्ही वेळ काडून ह्या कार्यावळीन वांटेकरी जाले ह्या खातीर काळजांसान देव बरें करूं. नमस्कार.